मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? गुड मॉर्निंग. सकाळ जाला ताका लागून गुड मॉर्निंग म्हणलें तुमकां हांवें. 9 जाली. आयज हें नासलें ड्रायव्हिंग क्लास, जे कितें काम आसलें खंय, सो आयज हॉलिडे म्हाका ड्रायव्हिंग क्लास. ओके, तो 9 जाला. ब्रेकफास्ट जाले आयज ब्रेकफास्ट आसले चपाती आनी काल हें केलें न्ही सोया करी, तेतून खाल्लें. ओके, सो आतां रेडी जाला आमी वचपा म्हापसा फिश मार्केटाक वयता आयज. पळोवया म्हटलें समरान, आतां समर स्टार्ट जाला, समरान कितें कितें नुस्तें येता पळोवया म्हटलें आनी तुमकांय दाखयता. ओके, सो चला भायर सरया. ऋतू गेला. आयज इंग्लीश पेपर, फाल्यां हॉलिडे ताका, स्टडी हॉलिडे तांकां, स्टडी हॉलिडे जालें बाय. 2 पेपर उरला आमी जालें. ओके, तर या न्ही. हय 9 जालें हांगासरूच. हय, म्हाका कमेंट केल्ले कोणे की ड्रायव्हिंग क्लासीक वयता न्ही तेजे व्हिडिओ काड. ड्रायव्हिंग क्लासीक वयता न्ही हांव, तेजे व्हिडिओ काड. तें जायना अशें व्हिडिओ काडपाक, कित्याक हांव थंय बसता गाडी शिकपाक, सायडीन बसता म्हाजी टिचर, व्हिडिओ काडटलो कोण, ते प्रॉब्लेम न्ही. ताका लागून हांव पयलीं शिकता, मागीर दाखयता तुमकां व्हिडिओ काडून. हांव शिकोवन घेता. तशें व्हिडिओ काडूंक मेळना न्ही, ताका लागून बरें दिसना. हांव शिकोवंक वयता न्ही. काल एक जालो प्रॉब्लेम. काल सांगपा अशें बरी दिसना, सगळ्यांनी शिकतात न्ही अशें सांगूंक बरी दिसना. म्हाजे क्लास जाले की आनी एकटी बायल येता गाडी शिकपाक. तिका आमी म्हणजे ती चलयताली, हांव फाटल्यान बसलेलें, कित्याक ती चलयता पळय ती येवन म्हाका ड्रॉप करता हांगासर हायवेचेर. ते वयले हायवेचेर हांगासर वाडा कडेन थंयसर सिग्नल पडले की ताणें न्ही ब्रेक आहा पळय थोडेशे ब्रेक मारूंक जाय न्ही. आतां सिग्नलार गाडी रावता म्हणजे ब्रेक तुवें स्लो मारूंक जाय न्ही. ताणें फूल ब्रेक मारले आनी गाडी सारकी रावली. फाटल्यान बायक येयलो, बायकवाल्यान फाटल्यान मारलें कारा फाटल्यान. सायडीन ते बंपर आहा पळय तें मातशें अशें चेपला आनी कट जाला, तुकडे जाला, म्हणजे हें पडलें म्हणजे कट जालें तें. अशे प्रॉब्लेम जाता बरीच सारकें. पण तिणें न्ही फोर्स मारले ब्रेकाक आनी कंप्लिटली गाडी तें रावयले सिग्नला कडेन. पण तिणें म्हटलेलें स्लो कर म्हणून. पण तिणें जोरान दाबले ते ब्रेक आनी गाडी रावली थंयसरूच आनी फाटल्यान बायक येवन धाडयलें. सो अशें प्रॉब्लेम जाता. सो ताका लागून अशें व्हिडिओ बी काडप तें बरें जायना. व्हिडिओ काडटा हांव व्हिडिओ काडटा गाडी आनी खंय व्हरून उड्यात बीन. सो पयलीं हांव शिकोवन घेता, मागीर तुका सांगता. आनी म्हाका कोणें कमेंट केलेलें की एक्सपिरियन्स सांग तुज्या गाडीचे, तूं गाडी शिकोवंक वयता तुजे एक्सपिरियन्स आमकां शेअर कर. ते येतले, ते हांव तुका शेअर करतलें. ओके, सो ताका लागून सो व्लॉग घेवचे, व्हिडिओ बी घेवचे ना, गाडी शिकता व्हिडिओ घेवचे ना ताका लागून. ओके, चला या. ओके चला, चल वयता आमी. ओके, बायक घेवन वयता. पिशवी दी. ओके वयता, पिशवी घेना. येतना वॉटरमेलन बी हाडूंक जाय. आतां समर सिजन, वॉटरमेलन हाडून दवरूंक जाय घराडे, पिड्ड्यार जायना, बरें उरता हाडून दवरल्यार. पिशवी घे. ओके, बायक घेवन वयता आमी. डायरेक्ट तुमकां हांव म्हापसा मेळटा. कार व्हरना, कित्याक म्हापसा तुमकां खबर आहा कार आनी पार्किंग मेळना. हांगा यो, पिशवी पळय खंयची जाय ते. हय, तो पिशवी भोंव मारता. अरे पळय तर खंयची जाय ती पिशवी. ओके चला भायर येता, डायरेक्ट तुमकां म्हापसा मेळटा. हबीबी कम टू दुबय. भायर सामकी वोत पडला आनी बायक घेवन वयता. केस सगळें काल बरें वॉश केला हांवें. केस बरें वॉश केला हांवें, मेहंदी घालून. ताका लागून कडक वॉच. दुबयची याद येयली म्हाका. 50 दिरहम. सॉरी 35 दिरहम. सॉरी 50 दिरहम पळय, 35 दिरहम यूज करया म्हटलें. आनी हांव मेळ्ळे आसले स्टाफ बीन दुबयचे. याद येयली म्हाका दुबयची आई खरेंच. आयज शिवाची गाडी चकाचक. कित्याक खबर आहा, काल वॉश केला तेणें वॉश करूं ना. वॉश करपाक गेल्लो तो, सारकें धूळ पडलेलें हांगा, कबुतरां हागोवन दवरलेलें. बरी दिसता. आनी एकदां तरी गाडी सपोज वॉश करून हाडलें न्ही, तो मागीर भायर काडपाक न्ही वाजयता असो म्हणटा हांगासरूच. चल आतां हेका वॉश करूंक जाय, हेकाय हांगा सगळें घाण जाला पळय, हेकाय वॉश करूंक जाय. आनी म्हाजे लोगो पळयात. एन्जॉय युअर ब्रदर लायफ. एन्जॉय करात. तूं एन्जॉय करता ना? क्या नुस्तें हाडूंक वयता न्ही, टेन्शना बी आहा पयलें. टेन्शन ना न्ही. चला ओके, डायरेक्टली तुमकां हांव म्हापसा मेळटा. सो जस्ट न्ही आयज आमी फक्त फीश मार्केटान वयतलीं आनी भितर वयची ना. आनी आयज मंगळार, भाजी बी कांय ना आयज ताका लागून. आनी फीश मार्केटाक न्ही पेंटींग केला, अजून चालू आहा काम. दाखयता तुमकां पळय, पेंटींग केला. पण तेवटेन जावंक ना, तेवटेन काम चालू आहा दिसता. बरें जालें पेंट केलें तें, सारकें हें दिसतालें
पेंटिंग केला न्ही पळोवया आयज कितें आहा खाली खाली दिसता म्हाका शिनात खाली खाली दिसता तारले न्ही चणाक चणाक न्ही चणाक कशे वाटे 500 रुपये वाटे चणाक बरें न्ही स्लायस बारीक पातळ केला चणाक हे कितले 550 सो पयलीं न्ही आमी चॅक करतात आयज तितलें नुस्तें ना न्ही ना तितलें ना अशें भरतालें हांगासर पळोवया कितें मेळटा पळोवया कशे वाटे 300 रुपये 300 रुपये 100 रुपये और बाय हो पण आयज इसवण ना रे हेजे कडेन घेताले हांव इसवण आयज इसवण आमकां लागीं पणजे न्ही पणजे वयता आमी ते लागीं परवरी आमकां लागीं बेतीम आहा पळय ते लागीं आमकां 5000 पार्टी तुवें दिवं आमकां आयज पार्टी हो म्हणटा आपल्या पार्टी दी खंय तुजे रे तुजे कशे कुल्ले न्ही बरे व्हडले न्ही पोके ना मरे पोके आसा एक हाडून दिवया परत हेजे घेतला एक कुल्ले पोके आसा एक हाडून दिवया दी ऋतू खाता न्ही कुल्ले ताका लागून घेता हांव बरें घाला अशें व्हडले घाल बांगडे फ्रेश न्ही बांगडे कशे 208 घेवया धा कर अबे हेजे नुस्तें घे आं पळय डिस्कावंट दितलो तुमकां तोंड पळय हेजें आनी हांगा दियात डिस्कावंट दितलो बरें घाल आं 200 रुपया 8 खे बांगडे धा घातला आई कितें म्हणटा काय म्हणना खाई एक कापी न्ही गे 100 रुपया खायना आमी खावंक ना ते केन्ना ही पळय नंबर 1 कितें म्हणटा पळय तो घेतले आतां येतले तो आतां तुझे काय घेया पयलीं घेतले आतां आयली ती टीव्हीर आयली ती फेमस जाली ती बांगडे चड येयला आनी सामके फ्रेश आहा सामके बांगडे सो आमकां एक सबस्क्रायबर मेळ्ळा तुजें नांव कितें वार्देना पिंटू कमेंट करता आसता न्ही कमेंट केला आसा म्हाका पयल्यान आयली बरोवपा बरी दिसलें कितें घेतलें नुस्तें काय घेवं ना आमी जेवपा यो आमगे जेवपा यो म्हणटा बांगडे घेतला कुल्ले घेतला लागीं पारा सायडी ओके पाराच्या फाटल्यान चर्च आहा थिंगा बरें नायस नायस तुमचो मोग जाय आमकां बरें करून थँक्यू थँक्यू इतले पापलेट कशे 1400 रुपये किलो 1400 रुपये 1400 रुपये खंय तो जाले आमचे कांयच ना इसवण तरी ना इसवण ना पापलेट ना फक्त एकल्या कडेन पापलेट आसलेले वायट पापलेट 1400 खंय आसूं म्हटलें नाका म्हटलें आनी कांयच ना नुस्तें अशें
चिंतले किंगफीश बीन कितें घेवया म्हणून किंगफीश करता शिवनाथ ताका तेच आवडटा कांयच ना बारीक बारीक नुस्तें बांगडे मात बरें आहा खूब आहा आनी वरायटी आहा म्हणजे खूब आहा बांगडे आनी फ्रेश आहा सामके सो घेतला क्रॅब आनी तिसऱ्यो बीन घेतला ओके घरा वयता आनी तिसऱ्याची एक बरें रेसिपी शेअर करता तिसरे बरें मेळ्ळा म्हाका बरें मोठे मेळ्ळा कांय ना बेश्टे इल्लेशें जालें म्हाका कांय ताकून चणाक बरें एक दीस म्हाका न्ही चणाक घेवंक जाय स्लायस केल्ले पळय चणाक म्हाका ते घेवंक जाय 500 रुपया खंय वाटे नेक्स्ट टायम पळोवया जालें आनी कितें जाय आं फुलां घेवंक जाय फुलां सोंपला देवाक फुलां ना आनी आमकां न्ही देवाक फुलां घालना शिवाय न्ही जायना आमकां पुजा करपाक जायत आमकां फुलां सो आतां येयलात न्ही आतां तूं तितून घाला पिशवेन म्हाज्या हातीन हांवें नुस्तें धरला न्ही वास मारता सो आतां येयलात न्ही फुलां घेता देवाक आनी आयज ट्युजडे भाजी बीन कांय आसना आयज इतलें मार्केट भरना आयज फ्रायडे मार्केट म्हापसा म्हणजे फ्रायडे मार्केटाकूच ते चड भरता पळोवया फुलां घेता आतां आमकां तेवटेन वचूंक जाय फुलां हाडपाक फुलां घेवया आनी एक शुगर कॅन ज्यूस पिवया कितें म्हणटा आमच्या बॉसा विचारचें पडटा तकली बी तापता मागीर वतान तेजें चला कशें निरपणास हे 200 ते 250 बरी गांवठी भाजी बीन आसा निरफणस 200 म्हणटा गांवठी भाजी बरी आहा तेंडली बिंडली बरें आहा आनी असले वांगी म्हाका खूब आवडटा असले वांगी आसता पळय बरें जाता फ्राय बीन तेजे बरें जाता असले वांगीचे आवय हांगा कितें चलता काम चालू कितें कितले दिसांनी येयला आमी म्हापसा थंय पळय रस्तो करता दिसता फातर बीन घातला येवकूच ना आमी म्हापसा ही बरी आनी फ्रेश आहा न्ही ते रोजीस बी फ्रेश आहा मातशे न्ही सो आमी येयल्ली हांगा शुगर कॅन ज्यूस पिवपाक सो जस्ट जेन्ना आत्तां ओपन केला खंय टायम लागतलो खंय असं म्हटलं या आमी चल सो हांगासर न्ही अशें फातर बीन घातला सोड हांव जाणा रस्तो करता दिसता रस्तो करूंक जाय हांगा आवय देवा काम चालू आहा हेंचें म्हाका सांगा रस्तो येतलो बरें आहा सो आतां येयला आमी हें घेवपाक वॉटरमेलन भितर तांबडे आसूंक जाय आं ही तांबडी आहा बरें व्हडले व्हडले आहा न्ही कितें व्हडले आहा पळय आनी खूब आहा थंय हें धाकटी आहा कशें 250 हे 250 आनी धाकटे आहा ते 80 खंय सो हांगासर न्ही लायनीन वॉटरमेलन बसला म्हाका तो जाय वॉटरमेलन तो तांबडो व्हायट कलर एक तुमकां एक समर ड्रिंक तुमकां शेअर करता हांव म्हाका ते एक घेवंक जाय आं ते घेवया एक वायट आसता पळय ते खावपाक येता एकूच घेया खावपाक की आमी ते शुगर कॅन ज्यूस पिवंक ना न्ही तसो ते जस्ट ते ओपन केलेले खावया म्हटलें हय एक दी मिक्स आहे खा तू माझ्या हातीन नुस्त्याचा वास टॉवेल सुद्धा हाडूंक ना हांवें पुसपाक हां ओके ते उदीक हात धुवन येता आयज सारको मूड ऑफ जालो एका जाय आसलें इसवण आनी म्हाका जाय आसलें पापलेट एक पापलेटची रेसिपी शेअर करया म्हणून आयज कांयच ना आयज हें आसा समरान नुस्तें येना दिसता तो न्ही कांयच ना नुस्तें ना खंय कमी आहा खंय बांगडे घेतले हांवें बांगडे घेतला तिसऱ्यो घेतला कुल्ले घेतला ऋतिकाक आवडटा न्ही कुल्ले तूं जस्ट पावलें हांव घरा रिती येवंक ना अजून आमी बेगिना पावली आमी चिंतलेलें की आमी लेट पावतले म्हणून कित्याक हांवें नुस्तेंच ना सर मातशें काडलें शूट केलें आनी येयलें हांव ओके सांगासर दाखयता तुमकां नुस्तें काडून दवरलां दाखयता तुमकां कितें हाडलां तें कांयच ना तुमकां खबर हांव केन्ना मार्केटान गेलें आनी खूब वरायटी नुस्तें हाडटा पण तें कांयच नासलेलें आमकां जाय आसलेलें किंगफीश नाजाल्यार पापलेट ते एकले कडेन आसलेले तो 1400 खंय असं म्हटलें आनी तेय मातशें तितलें फ्रेश नासलेलें ना 1400 आसूं सो वॉटरमेलन हाडला असले एक हाडला हांवें जे तुमकां फाल्यां एक बरें एक समर ड्रिंक घेतलें फाल्यां परवा पळयता असले एक 2 हाडला आनी हाडून दवरलें न्ही वॉटरमेलन काय पिड्ड्यार जायना आनी खूब दीस दवरलें न्ही जाल्यार आनीक ते भितर तांबडे येता आनी फुलां
आनी मम्मी हांगा मसालो करता नुस्तें लावपाक सोंपलेले अबे मसालो वास बरो येता ओके अबे आमचें नुस्तें आयचें कुल्लें हाडला हें कुल्लें आमकां पडलें 300 रुपया तर ऋतू खाता म्हणून हाडलें हांवें ताका तें खूब आवडटा कुल्लें हाडला तिसरे आनी बांगडे आनी कांय ना इतलेंच कुल्लेचे नायफ काय करचें ना कित्याक चड केलें न्ही तशें उरता मागीर ते तिसऱ्यो आनी ते आमचें तें झाड जाला मलाबार स्पिनीच वाल ते काडया म्हटलें आनी आयज करी करया आनी मम्मी सांगलें फाल्यां पेज कर सकाळीं आनी पेजे वांगडा ते खावपाक जेवपाक न्ही बरें लागता सांगलें तुमकां न्ही तिसऱ्यो आसूं खुबे आसूं कितें सुक्का बिक्का केल्यार न्ही बरें जाता आनी ते वाल खूब व्हडले जाला काडया म्हटल्यार तिसऱ्यो बरें बरें मोठे आहा कितें रेसिपी हांव तुमकां शेअर करता हें न्ही कारवार सायड कुमटा सायड न्ही भाजी खूब मेळटा अशें रावंड करून न्ही विकपाक दवरतात सो आमगे ते जालें कशें कितें आपूण जालें तें गे बीन पडला आसतलें जालें तें बरें जाला पण ताका न्ही अशें बरें वत जाय वत म्हणजे ताका बरें वत जाय वत आसलें की आतां खबर आहा तें हें आसता पळय स्टीक पळय दाखय वत बरें जाय ताका लागून हें बारीक बारीक दांडे जाला आनी इतले मोटे मोटे जाता आनी हें बरें आहा बॉडीक न्ही खूब थंड हें वाल सो सुंगटां घालून सुके सुंगटां घालून वले सुंगटां आसूं तिसऱ्यो खुबे बी घालून करी केल्यार न्ही एकदम बरें लागता सो पळय इतले पर्यंत वयर पर्यंत इतलें वाडलां सो म्हटलें आयज करया तें रेसिपी शेअर करता तुमकां आनी बांगडे पळोवया फ्राय करून न्ही नाजाल्यार तिसऱ्यो क्रॅब दवरता फ्रिजीन आनी तिसऱ्यो बरें फ्रेश आहा ओके तो क्लीन करता हांव दाखयता तुमकां मातशी बारीक बारीक कामां आसा सकाळीं बेगीन गेल्लें न्ही सो बारीक बारीक कामां आसा ओके थोड्या वेळान तुमकां मेळटा आनी आयज कोणाचो बड्डे आसा राव मातशें मागीर विश करता ओके तो जालें नुस्तें बी क्लीन केलां हांवें आनी घरची बारीक बारीक कामां जालां आजून ऋतू घेवंक ना सो आतां बसला पेरू खावपाक तेन्ना हाडलेलें हांवें पेरू चिक्कू बीन पूण पेरू इतले गोड ना आनी केन्ना पेरू खाताना न्ही मीठ लावन खावंक जाय खंय थंडी जायना खंय हो टीप आं जेन्ना खाताना मीठ लावपाचें आनी खावंक जाय थंडी बीन जायना केन्ना केन्ना पेरू बी खालें न्ही ताळो बीन दुखता म्हणजे थंडी येता मीठ लावन खावंक जाय आनी शावर घेवंक ना हांवें म्हटल्यार पयलीं करी बीन करया मागीर शावर घेवया गरमी येता मागीर परत ताका लागून किचनान रांदपाक गेलें न्ही आनी परत गरमी येता म्हटल्यार पयलीं करी बी करून घेवया आनी कुल्ले आनी बांगडे फ्राय करतले तुका कुल्ले फ्राय करतले आनी थोडे बांगडे फ्राय करतले फाल्यां एक बांगड्याची रेसिपी येतली तुमकां ओके सो थोडे फ्राय करतले आयज थोडे दवरले हांवें फ्रिजीन ओके सो चला ऋतूक आयले की तुमकां मेळटा ऋतूक येयलो हा पळय न्हावून बसला भूक लागला खंय पेपर कसो गेलो गूड तोंडा खंय हां तर ताका चपाती दिल्या सकाळ चपाती केल्ले आनी थोडे मँगो श्रीखंड हाडलेले खाता आनी मम्मीन न्ही ते सगळे पानां काडले वाल तुमकां म्हटलेलें न्ही वाल म्हणून पळय काडले पळय सगळे खाली केले ते मागीर परत जाता मागीर ते हें पळय वाल पानां इतले व्हडले जावं ना कित्याक खबर आहा ताका न्ही बरें वत जाय हांगा तशें वत पडना पण आसूं केन्ना गरजेक काम पडटा हें भाजी दाळ घालून केल्यार न्ही बरें लागता दाळ बीन घालून बरें जाता आनी हेजे कटलेट बी करतात म्हणजे पतोडे टायप कटलेट ताका पतोडे म्हणटात एक कटलेट दाखय तुमकां तिसऱ्यो घालून कटलेट केले न्ही तुमकां कितें सांगू असले बीन न्ही आमी पळय धाकटे आसतना गांवांनी खाताले आतांच्या भुरग्यांक वाडले तुमी खावचे ना पण हें बरें हें भाजी पळय अशें ताका न्ही जून जालें थोडेशें जून जाला तें मम्मी घालची ना तळणे घालूंक जाय टेंडर आसता पळय तें घालूंक जाय आनी ताका अशे बियो जाता ते बियो न्ही परत घातले न्ही कुंडीन ते कुंडीन परत बियो घातले न्ही ते जाता मागीर झाड वाल हेज्याकू हें पळय हें व्हडलें पान हेज्याकू आनी व्हडलें जाता पान इतले मोठे मोठे पान जाता ताका बरें वत जाय ओके तो आतां मम्मी क्लीन करतले सो आतां हांव न्ही तिसऱ्यो आमकां उकडून घेवंक जाय उकडून न्ही हेजें मांस काडून घेवंक जाय तो एका हांवें गॅसीर दवरला आतां तातूंत घालता जस्ट एक हाफ कप उदक घालता चड उदक घालप ना पुरो मागीर अर्द कप पुरो की ताका मागीर उदीक सुट्टा मागीर तें चवीनुसार मीठ घालता आतां न्ही एका बरें उकडून घेवंक जाय म्हणजे तोंड तें ओपन जातलें मागीर आमकां तें मीठ काडून घेवंक जाय ऋत्वीक आनीक चपाती जाय म्हणपा लागलो एकूच चपाती आसलेले पीठ आसलेलें काडलेलें फ्रिजीन दवरलेलें आनीक जाय म्हणपा लागलो ते मँगो श्रीखंड बी आसल्यार न्ही बरो खात तो कितें चपाती जेना आतां श्रीखंड आनी ताका लागून आनी हें एक हांवें फर्स्ट टायम ट्राय केला
सो मँगो श्रीखंड मिल्की मिस्टरचे न्ही मँगो श्रीखंड बरें आसता हांव धाकटें हाडटा कित्याक हांव रामगेट चड यूज म्हणजे चड कोण खायना रुची एकलो खाता आनी ते चड दीस फ्रिजीन दवरूंक जायना एक दीस ओपन केलें न्ही 2-3 दिसा भितर हें खाली करूंक जाय आनी हें हांवें फर्स्ट टायम ट्राय केला स्वीट कर्ड म्हणून आनी बरें आसा हें चपाती वांगडा बुडोवन खावंक बरें आहा सो म्हटलें आतां चपाती केलाच न्ही मम्मी म्हटलें एक खावया मागीर आमचें हें भाजी क्लीन करया म्हटलें मम्मीक जालें बरें आं आनीक जाय ओके चल सो चपाती आनी श्रीखंड लावन खावंक जाय आनी म्हाका न्ही चडशी मँगो आवडटा मँगो श्रीखंड आनी पिस्ता म्हणून येता पळय ते इलायची म्हाका अजिबात आवडना करूं जाय म्हाका मँगो श्रीखंड कळटा म्हाका तुमकां रेसिपी शेअर करता आनी मातशें मँगो येवनी तेन्ना करता ओके खावून घेता मम्मीक म्हणटा तूं एक खा दही वांगडा तिणें हें घेतला स्वीट दही स्वीट कर्ड बरें लागता खावपाक ओके चला खावून घेता आनी करया रेसिपी सो हांगासर पळय सगळें बिजी आहा हांव आपलें काम दी खंय पळय आनी ते तिसरी आपले सारके बरें मोठे आहा हय कितें पळय हय हय चल काट बी कर आनी मम्मीन हांगा भाजी क्लीन करता म्हणजे पानां सेपरेट दवरता आनी ते ताकी म्हणटा दांटे देंटे देंटे आं टोटायस ते ओके सो हें बी आमकां खावंक जाय यूज करतले आमी आं बारीक कट करून न्ही तळणे जून जाला पळय ते उडयतली मम्मी आनी पानां पळय सो वर्क इन प्रोग्रेस हय सो हांगासर न्ही पळयात मास्क काडून घेतला हांवें ना पळय बरें मोठे आहा आनी हें उदक आसता पळय तें उडोवंक जायना तें आमी यूज करतले करीन ओके आनी हांगासर न्ही भाजी कट केला हांवें पळय ते दाणे आसता पळय दाणे न्ही गे अशें कट करून घेतला बरें टेंडर आहा हें चावून खावंक मेळटा बरें लागता आनी पानां न्ही जस्ट रफली चॉप करून घेतला अशें ना की फायन चॉप करूंक जाय अशें ना रफली चॉप करून घेतला आतां हें आमकां कुकरान घालूंक जाय आनी कितली सीटी काडूंक जाय हे 2 सीट काडला हय 2 सीटी काडूंक जाय खंय थोडे मातशे जून आहा आनी थोडे बरें तळणी आसा चडशी तळणी आसा थोडे जून आसा म्हटल्यार आमी घाल म्हटलें काय जायना आनी बरें हेल्थाक बरें ते उदीक घालता आनी 2 सीटी काडपाचें एका मीठ घालता चवीनुसार हे मम्मीची रेसिपी मम्मीच करतली आं कित्याक तिणेच केल्यार बरें हय म्हाका करूंक कळटा पण मम्मीची रेसिपी मम्मीच करतले आनी जे म्हाजी रेसिपी आहा पळय ते हांव करतलें ते कोथंबिरी वडी केल्ले पळय ते म्हाजी आहा रेसिपी सगळ्यांना म्हटलं आईची रेसिपी खंय जे रेसिपी हांव करता पळय ते म्हाजी रेसिपी आनी जे मम्मी करतली पळय तिची रेसिपी आतां हे मम्मी करी करता न्ही तिची रेसिपी सो कोथंबिरी वडी म्हाजी आहा मम्मीची न्ही हां मुद्दाम ट्राय करा कोथंबिरी वडी आं ओके तो उदक घालता हांगासर न्ही कितले येतले गे 2 कप हय मागीर ते उदीक आमी उडयतले यूज करचे ना न्ही गे फक्त आमी हें कूक जातले पळय हें यूज करतले आमी सो हांगासर 2 कप उदक घातला मीठ घातला बंद करता आनी 2 सीटी काडया आमी सो आतां आमकां करी करपाक न्ही कितें लागतलें पळय हांवें काडून दवरला सो एक फूल नाल्ल न्ही गे एक फूल नाल्ल न्ही ग्रेट करून घेतला अर्दो कांदो घेतला एक धाकटो चमचो हळदी पावडर एक धाकटो चमचो रोस्टेड हें ते धनिया कोथमीर थोडीशी मेथी घेवपा चड ना नाजाल्यार की आतां कडू लागता बस थोडेशें घेवप आनी 1/4 टीस्पून न्ही हांगासर घेतला रोस्टेड मस्टर्ड सीड आनी सांसवां ओके आनी हांगा घेतला मिरसांगो बेडकी घेतला एक म्हाका दिसता एक 7-8 मिरसांगो आहा ओके तो हें आमी घालतले ग्रायंडरान घालून उदक घालून आमकां हें फायन पेस्ट करून घेवंक जाय तो हांगासर पळय भाजी न्ही बरें शिजलेलें आसा हें पळय बरें शिजला आनी दाणो बिणो बरें जाला पळय 2 सीटी काडला आमी ओके आनी ग्रायंडरान मसालो घातला मातशें उरला अजून जावंक ना तें हें पळय आनी मातशें उरला मागीर आमचो मसालो रेडी सो हांगासर न्ही थोडे बांगडे फ्राय करतले आनी थोडे कुल्ले फ्राय करतले रितिकाक आनी आमचे हे घरगुती मसाले तिसऱ्यो न्ही मातशे सायजीन मोठे मोठे आहा न्ही मग ताका न्ही 2 कट केला हे पळय खूब मोठे मोठे आहा ते मम्मी उपारली कट कर ओके सो आतां ह्या आयदनान करता सो पयलीं न्ही हे शिजलेले जे भाजी आहा पळय हितून घालूंक जाय घाल बरें शिजला न्ही इफ तुमकां तिसऱ्यो मेळना जाल्यार सुके सुंगटां घालून केल्या आतां वले सुंगटां घालून केल्या आतां हां आनी आतां घालया हें तिसरे घालया आतां
सो आता घालता एक धाकटो कांदो न्ही चॉप करून घेतला, थोडेशे लसूण धाडून घेतला, एक 3-4 लसूण धाडून घेतला आणि कोकम मागीर घालतले आमी. ओके आता कांदे आणि लसूण घालता हितून. घाल. मीठ न्ही थोडेशें घालूंक जाय कित्याक तिसऱ्यो उकडटाना मीठ घातलेले, भाजी शिजताना मीठ घातलेले, थोडेशें मीठ घातला चवीनुसार. बरें आता मिक्स करून घेयात. सो आता हें गॅसीर दवरूंक जाय आनी एका न्ही बरेशें खतखतो हाडूंक जाय आं, म्हणजे बरें हें बॉयल येवंक जाय का. ओके बरें खतखतें येवंक जाय आनी मसालो आमचो अजून रेडी जावंक ना. पळयात बरें एका न्ही खतखतो आयला. हवे अशें एका खतखतो येवंक जाय आनी हांगासर आमचो मसाला आसा रेडी. सो आता आमी घालया मसाला पेस्ट. घाल. सो आता घालता सोला. घाल. सो मिक्स करता. पयलीं उदीक घालनाका आतां मिक्स करून हें घ्या, त्या ऑलरेडी भितर उदीक आसा न्ही ते आमी भाजी शिजलेले हें भाजी न्ही ते तिसऱ्यो आमी शिजयल्ले पळय तेजें उदीक आसलेलें भितर. ओके बरें मिक्स करून घ्या, जाल्यार आमी उदीक घालया. सो मम्मी म्हणटा आनी थोडेशें उदक घालता खंय. ओके बस पुरो इतलेंच, चड पातळ करनाका आतां. तुमकां सांगू एकदां तुमी करी न्ही ट्राय करात आं, इतलें बरें लागता. ओके सगळें मीठ बीन परफेक्ट आसा. आतां आनी एका बरो असो खतखतो हाडया, मागीर आमचें करी रेडी. तूं जस्ट न्हांवून येयलें हांव, गरमेन बसोंक जायना आनी करी रेडी जाला हांगासर. खतखतो आयल्यार मम्मीन गॅस बंद केला. दाखयता तुमकां. हें पळयात हें जाल्लें आसा आनी वास सामको बरो सुटला. ओके रेडी आसा. आतां न्ही हांव नुस्तें फ्राय करता. टायम जालो. चला जेवता आता आमी. रितिका भरयलें हांवें. जेन्ना कुल्ले बी आसता पळय ताका भरोवचें पडटा, नाल्यार तर ताका खावपाक कळना. शिव जस्ट जेवन गेलो आतां कामाक. ओके दाखयता मागीर थाली स्पेशल ना. करी आसा तिसऱ्यांनी वाल घालून बांगडे फ्राय, शीत आनी दही घेतला. करी हा पळय मुद्दम तुमी ट्राय करात आं, तुमकां तें खूब आवडटलें. एकदां ट्राय करात तुमी, करूंक पळयात. ओके तुमी म्हणटले वाल खंयचे हाडपाचे. वाल तुमकां ते कारवार सायड गोंयांत चड मेळना ते. ओके चला हांव जेयता, मागीर आयज कोणाचो बड्डे आनी ताका मागीर विश करूंक जाय. ओके जेयता मागीर तुका मेळटा. ओके चड करून तुमकां सांजचें मेळटलें. आतां ताका आतां 3 जालें हांगासरूच, ताका मातशें स्टडीज घेवंक जाय. ओके सांजचें तुमकां मेळटा. ओके चला. ओके तो आयज न्ही बड्डे गर्लाक आमी विश करया. तो आयज आसा 2 एप्रील. ओके तो आयज एकूच हा बड्डे. तो आयज बड्डे आसा जान्हवी मुदालियर. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे जान्हवी. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ. तुझे हेल्थ देवान बरें दवरचें. छापय ते देवान पुराय करचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. ओके तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे डियर. ओके रिती विश करता का मसरा. हां रा हॅपी बर्थडे म्हण. हॅपी बर्थडे. विश यू मेनी मेनी रिटर्न ऑफ यू डे and many blessings to you. Make all your wishes come true. ओके सो आयचो डे बरे भशेन एन्जॉय कर. येता आमी तुमगेर जेवपाक, केक खावपाक या मरे. एका आवडटा का केक या आमी. ओके तो आनी आतां न्ही थोडेशें नांव घेता हांव. ओके तो व्हिडिओ न्ही मातसो काळो घेतल्या कित्याक आतां जाला 7. मातशें हांगा बसून मातशें व्हिडिओ करया म्हटलें, सदां भितर बसता. ओके तो आयज थोड्यांचें नांव घेता हांव. तो फर्स्ट आसा अरोरा फर्नांडीस, वनिफा फर्नांडीस, जीना देसाय, रिया गोम्स, मिली डिकोस्टा, मातिल्देस फर्नांडीस, मारिया विएगस, वीणा फर्नांडीस, एमेल्डा, सविता नाईक, भक्ती राणे, टेरेजा ग्रेसियस, जॉयस गोवेकर, मारिया रॉड्रिगीस, मागीर एनजी परेरा, इवी फर्नांडीस आणि एलिजा डिसोजा. इतलेच. ओके तो सगळ्यांक तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा. बरे बरे कमेंट करतात. ओके आनी इस्टराचे व्हिडिओ घातलेले न्ही तर खूब जाणांनी म्हाका बरे बरे कमेंट केला. सो एक दीस हांव तो कमेंट सगळ्यांचे वाचतलें हांव. इस्टर हांवें ते ऑर्फनेजाक ते दिल्ले पळय सगळें सामान बीन ते व्हिडिओ. ओके बरे बरे कमेंट केला. सो एक दीस तो व्हिडिओ हांव कमेंट वाचता हांव. ओके तो चला आयचो रेसिपी हा पळय तुमी मुद्दम ट्राय करता, तुमकां खूब आवडटलें. ट्राय करून पळयात. ओके तो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगा सेंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि चॅनलाक सबस्क्राइब करा. ओके तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you.
Please subscribe and comment. God bless you all.